एके बायलेचेर अतिताय करपाचो यत्न करपी स्वच्छता कामगारां आड पुलीस कागाळ करात अशी मागणी गोय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या। महिला विभागाचे अध्यक्ष बीना नायक आणि काँग्रेस समितीचे एल्विस गोम्स हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा दिवचल पालिकेचेर धडक दिली। गोव्यात आता भाजप सरकार आल्यापासून सेफ्टी याची उरली ना, इतलेशे क्राईम घडत असा सगळीकडे, मर्डर घडत असा, रेप घडत असा, सगळे अध्यक्ष घडत असा। सो वी वॉन्ट जस्टिस टुवर्ड्स दॅट वुमन हू हॅज बीन मोलेस्टेड। काही दिस पयलीं एके बायलेचेर दिवचल पालिकेंतल्या स्वच्छता कामगारान अतिप्रसंगाची घडणूक केल्ली। ह्या प्रकरणा वयल्यान बीना नायक हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांची भेट घेवन तांकां निवेदन दिले। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून संबंधित कामगाराचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपी पालिकेच्या स्वच्छता कामगारान हे कृत्य केल्ल्याचो दुबाव आसा। तशी कागाळ संबंधित बायलेन पालिकेत केल्या। ह्या कामगाराक सध्या कामार येवपाक पालिकेन मनाय केल्या। एक रॅक पिकर हे आपलं कचरो गार्बेज पिकर कोणाच्या घरात डायरेक्ट उडी मारून वता, इज इट नॉट अ ट्रेसपासिंग? And because it is a trespassing, we want that he should be booked under section 447. It's a crime. कोणाची परमिशन न घेता कोणाच्या कंपाऊंड वॉलार उडी मारून कोणाच्या घरा भीतर वता, इट्स अ क्राईम आणि इट्स अ ट्रेसपासिंग। आणि म्हणून या ट्रेसपासिंगला लागून क्राईम सेक्शन 447 त्याच्यावर लागू करपाक जाय ही आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली। तसेच आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली सेक्शन 354 सुद्धा लावपाक जाय कित्याक, because what was his intention? Why he entered into the house without seeking permission, without through proper gate? गेटातल्यान वचनासतना कंपाऊंड वाल्याला उडी मारता म्हणजे his intent was to outrage the modesty of a woman in the house. That's what we feel. आमकां तशें दिसता आणि आमकां अशें दिसल्या कारणान आमी सगळ्या आज सगळे बायलां हांगा आयिल्ले आसा। सगळ्या वाठारांतल्या गोव्यातल्या वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीतल्या बायलां हांगाची महिला आयिल्ली आसा, वेगवेगळे प्रेसिडेंट आसा, वायस प्रेसिडेंट आसा, सगळे आसा। तशेंच आमची PCCचे सगळे लोक हांगा आसा आणि आमी हो इशू व्हेरी सिरियस, आज एका घरात बिचोलीच्या घडलेले आसा, हो इशू संपूर्ण गोव्यात खंय घडू शकता। आज जर त्याच्यावर ॲक्शन जर घेतली ना तर आमच्या घरातले जे केअरटेकर आसा, कित्याक बायलां आमची जॉब करता लहान भुरग्यांक केअरटेकर कडेन सोडून वता आणि असे जर हे गार्बेज पिकर घरा भितर घुसले विदाउट आस्किंग द परमिशन, जस्ट ट्रेसपासिंग इनटू द हाऊस, कितें घडटलें? आज त्यानं मोलेस्ट करपाचो प्रयत्न केलो, फाल्यां तो कितें करू चोरी करता आशिल्लो, त्याच्या फुडेंय वचून तो आनी कितें करता आशिल्लो, हे म्हणजे भंय उरचें ना। ताका असले जे गार्बेज पिकर आसा किंवा कोणीय आसो तांकां एक भंय उरपाक जाय म्हणून आमी मागणी केलेली आसा चेअरपर्सन ऑफ दिस म्युनिसिपालिटी की बाबा तुम्ही हे 2 सेक्शन कशेंय करून त्यांचा कंप्लेंट करा, सो मोठो घ्या आणि कंप्लेंट करात आणि थंय या 2 सेक्शना खाली ताका अटक करपाक लाव। आज तांचो आवाज कित्याक ना? खंय आसा ती प्रत्येक क्षुल्लक कारणाक लागून जी रस्त्यार उतरताली, आज एका महिलेचेरूच जेन्ना असो अत्याचार जाता तेन्ना भारतीय महिला मोर्चा जे आसा, जनता पार्टी महिला मोर्चा, ती आज खंय आसात काय म्हणून हो म्हाका तांकां प्रश्न आसा की ही महिला न्हय तुमच्या हातून येना, ती महिलांचे संरक्षण आणि महिलांचे सबळीकरण जे म्हणटा हे सरकार, हे त्या महिलेक लागना काय तुम्ही काही डिफरन्शिएट केल्यात काय म्हणून हो तांच्यांनी उत्तर दिवपाचो प्रश्न आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।